वीज खात्यान विद्युत भवनान गिरीश बोरकर कित्या खातीर केल्ले? पयलीं काल काँग्रेसचे येयल्ले काँग्रेसाचे काल येयल्ले तांकां काँग्रेसा विदेश बोरकरा ह्या विशीं माहिती ना. ना काँग्रेस काँग्रेस केल्लेले विदेश बोरकर बिला खातीर गेल्लो काय मिटर रिडरा खातीर तो गेल्लो? मिटर रिडर काँग्रेस केल्ले आनी आयज बिलांक लागून दिसता तुम्ही दोघी पत्रकारूच मिक्स भाजी करता अशें म्हाका दिसता. दोन विशय आसा, जे दोन विशय हातूंत बसून ह्या दोनूय मनशाक पडूं ना अशें म्हाका दिसता. तांणी स्वता कांय काम केल्लें ना, तांणी फक्त आंदोलनां केल्लीं आसा. लोकांचे जे प्रोजेक्ट आसा आमचे सारक्यांचे ते आमचे कॉन्स्टिट्युन्सींत बंद कशें उडोवप हे गिरीश बोरकराक विचारप. ते ताका खबर आसा स्वताचो पक्षूय ताणें सांबाळूंक शकना. आनी दुसरी गोश्ट, जो कोण तो दुसरो आसा पळय पाटकार काय कोण तो, त्याचे विशीं म्हाका चड म्हायती ना. तो हालींच वयर वयर आयज आयला. पूण ताणें लक्षांत घेवपाक जाय ते जे मिटर रिडर आसा पळय हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचेर कोणी घेतले आनी केन्ना घेतले आनी तेन्ना खंयचें सरकार आशिल्लें मातशें ताणें ताचेर स्टडी करपाक जाय आशिल्लें. काँग्रेसचोच मनीस येता आनी काँग्रेसीन घेतिल्ल्या लोकांचेरूच येवन आमकां विचारता हे बरोबर न्ही. मुख्यमंत्र्यान आनी हांवें योग्य एश्युरन्स तांकां फाटले विधानसभेत दिला की आमी तांकां योग्य निर्णय घेवन योग्य प्रमाणे तांकां भितर घेता. आतां सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन आसा 45 वर्सां पयले भुरग्यांक आमी नोकरी लावंक शकना म्हणून. आमचें न्हय हे सगळ्यो गोश्टी आमकां पळोवच्यो पडटा. आज खूब जाणां 45 वर्सां पूर्ण जाल्या, तांकां आमी दवरल्या, तांकां आमी काडचे ना. ते परमनंट जावचे ना. परमनंट कशें जातले? 45 सुप्रीम कोर्टाच्या तांकां एक तर आमी कॅबिनेट डिसिजन बी कितें तरी घेवचें पडटलें. त्यानंतर 45 वर्सां खातीर वेगळें डिसिजन घेवचें पडटलें आनी पक्षाच्या स्टाफिशमेंटान तांकां भितर घेवचें पडटलें. पीएफूय दिवंक ना म्हणटा ती 12 वर्सां जाली. म्हाका दिसना पीएफ हो विशय जो आसा पळय तो त्या लेवलार आमी पावना. तो चीफ इंजिनियर लेवलार आसता. तांकां जर पीएफ दिवना जाल्यार ती अकाउंट्स डिपार्टमेंटाची चूक आसूं शकता, फायनान्स डिपार्टमेंटाची चूक आसूं शकता. ताजेर आमी काय हांव उलोवंक शकना. पूण हे सगळे जे भुरगे घेतल्या मिटर रिडर पळय ते काँग्रेसी टायमार घेतले. सर म्हाका सांग पळय ते म्हणटा कितें 12 वर्सां जाली तांकां सर्विसीक. 12 वर्सां मायज जाली दिसता. हांव पळय आमचो माजी मंत्री हांगा आसा ताकाच विचारा, ताणें खूब ट्राय केली तेन्ना. सायडीक आपोव तांकां पण येवपा जाता ताका सोडून दी पळय. हे जे भुरगे भरल्या मेळत तशे इंटरव्यू घेनासतना हे निलेश काब्रानानूय करूना आनी सुनील लोळीकरानूय करूना आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय करूना. हे काँग्रेस वेळार भुरगे भरल्यात आनी ते काँग्रेस वेळार जे भुरगे भरल्या ते कशे घेवपाचे तांणी आमकां सांगपाची गरज ना. ताचेरूय आमी योग्य विचार विनिमय करून तोडगो काडटा. तांचे कडेन जे जायना ते आमी करून दिता. 25 तारीख 21 तारीख तेंच्यान दिल्या सप्टेंबराची. कशी 21 तारखेर पर्यंत समज 21 तारखेक कोणाचो बर्थडे आसा ताचो काय तो कितें कोणा पडोवपाक सोदता चवथी मागीर पळय त्या वेळार पळोवया. पळय त्या मनशाक फक्त आंदोलनां करपाची संवय आसा, स्वताचो पक्ष सांबाळपाची संवय ना. त्या मनशा विशीं हांव चड उलयना. कितें दुसऱ्याचे प्रोजेक्ट वचून ते बंद उडयता तांकां हरशीं लागत ना. म्हजो सिवरेज प्रोजेक्ट उडोवपाक तो मुखार येतलो. ताणें स्वता केन्ना सिवरेज केलीच ना आपले गांवांत. आता IIT अपोज जाता फार्मा फुडें. तो IIT ओपोज कोण करता पूण आमकां कांय पडिल्लें ना. आमी गव्हर्मेंटाच्या जी जागा आसा तातूंत IIT करता.